पापियांतुरे निर्भाग्या आय 22 पान 119 आय 22 पेज 129. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या उतरांतल्यान एका सेवकाच्या पुताक बरो करता. ताचो भावार्थ पळोवन जेजू आनी ताचे शीच पासून आपलें मन आनी काळीज परगडटात. आमी आमच्या खासगी जिवितांत, घराब्यांत आनी समाजांत बाबार्था उद्देशी आमचें जिवीत चलोवंक आनी विस्तारूंक देवाचो आदार आनी सहकार आमकां मागुया. आनी आयचे मीस भेटयल्ले आसा ओतम्या पासत मिंगेल फ्रांसिस्को फेर्नांदीस. आमी मागतांव वाडदीस संभ्रमतात जेनिफर फेरांव, मारिया रॉड्रिगीस आनी ग्लेसन आफोन्सो. ह्या इंतेसां पासत आनी आमची इंतेसांवां त्याच सर्गीच्या बापाक उबारुया. आनी जायते पावटी आमच्या खासगी जिवितांत, घराब्यांत आनी समाजांत बाबार्था उद्देशी आमचें जिवीत जिवंक आमी विसरल्या. ह्या आनी सगळ्या पातकांचे दूख धरून आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया. हांव पातकी सरकुयदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी चलून वायट सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरी सगळ्या दुरुतां आनी भोगतांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोरप्रदेव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो, प्रिसा प्रिसा काकुतो, प्रिसा प्रिसा प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, उतरां वर्त्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो करताय. तांचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक स्वयंभाव वर्त्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तूं जो जियेताय आनी राजो चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रोचतां. आदल्या कालाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक तांचो उगडास येवचो ना. हांव रोचूंक वेता ताचे खातीर संतोषभरीत जायात. अनुदान बरोवन तुमचीं काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रोचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुसालेम, आनंदाची पोरजां. जेरुसाल्याचे हांव खुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पोरचे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों. रुदनाचो आनी विलापांचो आवाज आनीक तांचे मोदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतलीं भुरगीं आनीक मेलचीं ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदींच मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तोरनो म्हणटले आनी 100 वर्सां जायसर कोण जिवन जाल्यार मनशाचेर श्राप पडला म्हूण सोजमोचें ना. तीं घरां बांदतलीं आनी तातूंत रावतलीं. दांकाचो मोलो रोयतलीं आनी तांचीं फळां खातलीं. देवाचें उतरें. देवाचें ओडोपकार. आमचो जबाब. आमी तुका वाखाणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. म्हणुया. आमी तुका वाखाणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाखाणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नांच दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडान देंवतले मोदलो काडून म्हज्या जिवाक नवी गोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाखाणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्त्रोतां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो मोग किना भितर नांच जाता, पूण ताचें बरेपण जिवीतभर तोखता. जबाब. आमी तुका वाखाणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकूट कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकां रोडणो काडटले दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो निकतेकाली. जबाब. आमी तुका वाखाणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. उद्गार. तुमी जियेतला जाल्यार बरें सोडात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पोर तुमची सवें आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमां तुका सोमिया. एकदां सामारियेंत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलियांत गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांव घरा मान मेळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिलियांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसाल्यांत परबेच्या समयार जेजून केल्लें तें सगलें तांणी देखलेलें. देखून तो गालिलियांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटच तो आनीक एक पावटी गालिलियाच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी काफरनावांत एका राज अधिकाराचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदियांक तावन गालिलियांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मरणाचे तरणीर पावलेल्या
आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हटलें, कुणां आनी विस्मितां देखल्या शिवाय तुमी स्वत मनशाक नांत. राज अधिकाऱ्यान ताका म्हटलें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हटलें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें ताका विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपारचे 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हटलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापाय गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास दवरलो. जुदेयांतलो गालिलियांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें. वाखाणली तुका क्रिस्त. बाबार्थ जावन आसा भितरली खुणां जें दिसता आनी दिसना ताचेर आमी आमचो विस्वास आनीक बाबार्थ दिवता. आमी सगल्यांनी देवाक तोंडी पळोवंक ना, ताका सासपूंक ना, तरी आमी आमचो विस्वास आनी बाबार्थ देवाचेर दिवता. कित्याक देवाक आमी आमच्या जिवितांतल्यान अनुभवला, सासपिला आनी एके भाशेन आमी ताचो अनुभव घेतला. जेन्ना एक भुरगें जायतीं वर्सां बरें नासलें, ताका बरेंपण मेळ्ळ्या उपरांत आनी तें भुरगें बरें जालां तें पळयल्या उपरांत आमी आमचो विस्वास देवाचेर दिवता. कित्याक जावं मागण्या उद्देशी त्या भुरग्याक बरेंपण मेळ्ळां हें आमी मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान प्रोसीत करता. ह्याच बाबतींत भाग्यवंत आन्सलम कांटेबरीचो म्हणटा, आमचो बाबार धीर गोट आसतलो जाल्यार आमी स्वत मानतले जाल्यार आमचो समजिकायेचो पाळो आसूंक गरजेचो. म्हणजे दिसपटी जें कितें घडटा त्या समजिकाये उद्देशी आमी देवान आमचें सगळें बरेंपण केलां तें आमी स्वत मानूंक पावतले. हेब्रेवांच्या चिटींत 11वे आवेस्वरांत आमकां आख्खोच आवेस्वर भावार्थाचेर लक्ष घालूंक आपयता. कशे भाशेन अब्रामाचे संस्थे मेरेन त्या काळार आशिल्ल्या हेब्रेवान बरयल्ले चिटीच्या बरयणारान आपल्या बरोवपा उद्देशी भावार्थाचेर उल्लेख केल्लो आसा. मोगाल म्हज्या बाबनो, ह्या चिंतना उद्देशी आमच्यान आयचें शिव वर्तमान समजूं येता, जंय हो राज अधिकारी जेजूच्या उतराचेर विस्वास दवरून जेजून म्हणलेलीं उतरां तुजो पूत बरो आसा हें आपल्याच मनांत आनी काळजांत स्वत मानून आपल्या घरा वेता आनी वाटेर आसतनाच ताचो पूत बरो जाला अशें ताका ताचे चाकर सांगतात. असलो भावार्थ आमकां दुसऱ्या शिव वर्तमान मेळटात, भोव करून लुकासा शिव वर्तमानांत, जंय एक वस्तोरी आपलो भावार्थ जेजूचेर देवता. कसलोच प्रोस घालिनासतना ह्या राज अधिकारान आपलो भावार्थ आनी विस्वास जेजूचेर देवलो आनी आमकां शिव वर्तमान सांगता ते भाशेन तो आनी ताचें आख्खें कुटूंब जेजूचेर विस्वास देवूंक पावलें. आमच्या जिविताचे नदर मारल्यार घोडी आमचोय बाबार्थ थीर आसतलो, तरी आमी अदीक आनी अदीक प्रयत्न करता आमचो बाबार्थ अदीक थीर आनी गोड जावंक, जावं मागण्या उद्देशी, संस्कारां उद्देशी, जावं तरेतरेच्या देवासां उद्देशी आमच्यान आमचो बाबार्थ थीर आनी अखंड करूं येता. जे भाशेन ह्या राज अधिकाऱ्यान आपलो विस्वास आनी बाबार्थ जेजूच्या उतरांचेर ठेवलो, तसलो विस्वास आनी बाबार्थ आमी देवूंक देवाचो आदार आनी सहकार आमकां ह्या मिसाचे भेटेन कोतकोत्यान मागुया. पेटोवनेक आमी गायन गावया. तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार C30 पान 40 C37 पेज 44.
तुझ्या भोवी दोड्या मुखार बाबा एक जोडो जेजुनी मोड भुरगो तुजो उंड्या बिगोरलिता कोण्यो तोशी जेजू सोबे सोगी गिरगोड बाकी भुरगी तुजी म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल बापा, आमी तुका वोंपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी सैमाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची ओतीर पावलां सांबाळ. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्वकालीन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बोडान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार कोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयचो. सर्वेस्वराची नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोयचो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोडाचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. Jesu ci wącano, Jesu nowiane tolo.
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडपूंची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां सगल्यांक फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बरय. सर्वेस्पदा तुज्या चाकरा मिंगेल फ्रांसिस्को फेर्नांदीस हाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या सगल्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजुलीत मुखामोळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची आनी हांगासर जमा जाल्ल्या सगल्या बाबा भयणांची दया कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगती जुजे तिचो पोती बागीवन दवरून दिता आनी सर्व कालीन तुका मानल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां सगल्यांक वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमी सगळीं त्या स्त्री देवाक दिन वाचुया. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमीन. आमच्या सर्वनाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन बाबार्थान म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां सगल्यांक निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगलीं परवाशन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट उलयताय सासणाच्या सासणांक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलीम संवसाराची पाप कट्टली आमची ककलूत को. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टली आमची ककलूत को. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टली आमकां शांती दी. ही देवाशेली होस्त जेजू राज अधिकाऱ्या भाशेन आमी आमचोय बाबार तीर आनी ओकंड करूंक आमकां सगल्यांक आपयता. ह्या शेलीच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शिवतना आमी गायन गावया. म्हाका फावो न्हय सोम्या. D26 पान 61. D26 पेज 61. म्हाका फावो न्हय सोम्या येवची दायिनी
प्रार्थूया. भोव प्रितीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान भर आनी नवी कर आनी दिसान दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक बाबार्थान आमकां पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुजा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताय शांतीन बाबार्थान तीर आनी मजबूत जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. तुझी पवित्राय आय 32 पान 135 आय 32 पेज 135. तुझी पवित्राय